हांव तुमकां विश्वास दिता की हांव गोंयच्या कल्याणाक लागून हांव सामकें प्रामाणीक रितीन आनी निश्चेन काम करतलें म्हणून, आनी सदांच दक्षिण गोंयचे सगळे लोक म्हजे सामके मुखेल प्राधान्य आसतले. आमी सदांच म्हणटात की गोंय जे पळय आसा ते एक सामाजीक एकचाराचें एक आदर्श राज्य म्हणून. सगळीं आमी मुसलमान भाव भयणां, हिंदू भाव भयणां, क्रिस्तांव भाव भयणां सगळीं आमी एकत्र आसतात आनी अशेंच रावपाक जाय फुडेंय बी. गोंय आनी गोंयच्या हिता खातीर तुमकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टी खूब वावर करता आनी आमी माननीय मोदीजीचे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वान आमी पळयलां भारताचे आनी गोंयचे कशे विकास जाला ते. तुम्ही सगळे पळयात, तुम्ही साधन सुविधा पळया गोंयांत जी पळय आसा ती सगळे तांच्या नेतृत्वाक लागून आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सामके भरपूर वावर करता तुमकां सगळ्यांक लागून. आनी आमी ताका खूब खूब धन्यवाद म्हणपाक जाय आनी खूब देव बरें करूं म्हणपाक जाय. आमचे माननीय मोदीजी बी खूब प्रयत्न करतात आनी तांचे सपन आसा. सदांच आमी म्हणटात, आमी उतर दिलां माननीय मोदीजीक की आमी सदांच तांचे बरोबर आसतले म्हणून. आनी म्हाका मत दिवप म्हणल्यार माननीय मोदीजीक मत दिवप आनी मोदीजीच्या विकसीत भारताचे सपन साकार करपाक मत दिवप. हांवें तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिलां की हांव निवडून येतरी हांव दक्षिण गोंयाक एक तुमकां लागून एक कार्यालय ओपन करतलें म्हणून आनी आमचे सदांच सहवास आसतलो. आनी दुसरें म्हणटा तें जें कितें दक्षिण गोंयच्या गरजेचें आसा, जें कितें विकासा खातीर गरजेचें आसा तें हांव सेंट्रल स्किमांतल्यान हाडपाक तुमचे खातीर हांव पूर्ण तरेन हांव प्रयत्न करतलें. हो तुमकां सगळ्यांक म्हजें आश्वासन. हांगा म्हाका खूब संख्येनी म्हाका बायलां दिसतात. हांव सदांच म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी सगळ्यांक बायलांक प्रोत्साहन दिता, भरपूर आदार दिता आनी आमी सदांच म्हणटात की जे सगळे बरें काम दादले बरे भशेन करपाक शकतात तशेंच बरे भशेन काम बायलांय करपाक शकतात. आनी माननीय मोदीजीन आमचे सगळ्या बायलांचें सशक्तीकरण करपाक जाय. ताका लागून ते ह्या खातीर भरपूर वावर करतात. तुमी पळयलां 33% तांणी आरक्षण दिल्लें आसा विधानसभेन आनी लोकसभेन आनी गोंया 50%. आनी ही खरीच बरी अभिमानाची गजाल आसा. हे म्हणून हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कल पयलीं काँग्रेसीन आसलो तेन्ना तुमी हातीचेर मत मारताले. आतां संकल्प भारतीय जनता पार्टीन येयला. याद ना जाल्यार सांगता, तेजें चिन्ह कमळ. कितें कमळ. आनी तो कित्या खातीर आयला? तुमच्या खातीर आयला, डेव्हलपमेंटा खातीर आयला. म्हणजे मतदारसंघाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर आनी ह्युमन डेव्हलपमेंटा खातीर. हांवें कित्याक पयलीं विशय क्लियर करता जाल्यार तुमी म्हणटले की आमी तुकाच मत मारला न्ही, हेजेर मारले चुकोन. ते म्हणपाक नाका म्हणून हांवें क्लियर केला तुमकां मत मारपाक जाय कमळाचेर. आनी तेन्नाच म्हणजे खऱ्या अर्थात आमी म्हणटले की संकल्प भारतीय जनता पार्टीत आयल्या उपरांत तुमची सगळी डेव्हलपमेंट जातली, अजूनय बी जातली. फुडलीं 3 वर्सां उरल्या, परतूय बी फुडें जातली, परतूय तो भारतीय जनता पार्टीचेर आमदार जातलो. बट ताज्या पयलीं तुमी प्रूव करपाक जाय की आमी संकल्पाच्या बरोबर आसा. आतां आमी